सांगे बोडली माय काणी सांग काणी सांगे बोडली माय। म्हजो प्रणाम। आज हांव तुमकां माय आनी तिचो कोंबो म्हणले काणी सादर करूंक आशेता। एका गांवांत एक माय आसली। ती एक सुरेची येतली आनी तिने एक कोंबो पोसलो। आपली सगळी भोगणां ती कोंब्या सांगता वांटून घेतली आनी तो कोंबो तिका कोकोको 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 म्हूण जाप दितलो। सूर्य उदेताना तो कोंबो कोकोको को म्हूण साद घालतलो। तळगांवची सगळी लोक उठतली आनी आपल्या कामाक वतली। अशें आसता ह्या मायक एक दीस दूर आलोचन आयली। अरे म्हज्या कोंब्या वरवीं सकाळीं सकाळीं उठचे, म्हज्या कोंब्या वरवीं सकाळीं कामाक वचचे, म्हज्या कोंब्या वर दीस पडतो ग्रास ओडचे। हांव सकाळीं बूद शिकयता म्हूण आपल्या मनान चिंतले आनी आपल्या कोंब्याक सांगाताकान घेवन आपल्या गांवांतावन आनी एका गांवांक ती गेली। अशें थोडो दीस पाशार जाले। एक दीस माय आपणा इतल्याक हांसोन म्हणाली, आता त्या गांवांत उजवाडच ना, लोक काळोखांत वळवळोन आसतलो। म्हजो कोंबो म्हज्या सांगाता आसा, तांणी कितें करतात म्हूण पळोवन येवया न्ही म्हूण आपल्या मनान चिंतून आपल्या कोंब्याक सांगाता गान घेवन परत्यान आपल्या गांवांक आयली। हांगा पळयतना सगळ्यान उजवाड दिसता, लोक आपल्या कामांत मेतेर जावन आशिल्लो। ही कती गजाल म्हूण माय आलोचन करता आसतनाच शेजारची लिल्ली बाय तिसल्यान पाशार जाली। तिका मायन आपूण इसारले, आले गो लिल्ली, म्हजो कोंबो म्हज्या सांगाता त्या गांवांत आसलो, पूण हांगा कशें गो उजवाड, तुमी कशें काम करूंक सोकल्यात म्हणाली। लिल्ली बाय कितें गजाल म्हूण समजोना। ती परत्यान मायडे इसारी लागली, काले माय तुजो कोंबो नासतना उजवाड गी, कितें म्हणटाय तूं म्हणाली। तवळ परत्यान माय म्हणाली, म्हजो कोंबो साद घाल्या वरवीं न्ही हांगा उजवाड जावचो, तुमी सकाळीं उठचे, पूण म्हजो कोंबो नासतना हे कशें गो साद्य म्हणाली। तवळ लिल्ली बायक सगळी गजाल समजली आनी ती हांसोन म्हणा लागली, हो 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 देखूनच गे लिल्ली बाय माय तूं हांगा दिसान येतली। तुवें कितें चिंतली, तुज्या कोंब्या वरवीं आमी सकाळीं उठचे आनी आपल्या कामाक वचे म्हूण? बिलकूल न्ही, सूर्य उदेताना आमी उठता आनी आमच्या कामाक वता। तुज्या कोंब्या वरवीं म्हूण तुवें चिंतले न्ही म्हणाली। आतां ह्या मायक लज दिसली आनी ती पश्चाताप पावली। तिणें आपलें मन परिवर्तन केलें, मात्र न्ही सगळ्या सांगता परत्यान बऱ्यान जियोंक लागली। ही काणी आमकां कितें सांगता गे म्हळ्यार, हांव मोचे म्हाका म्हणलो हांकार आमी केदाळा सांगता गे मोगाच्या न्हू, आमी सगळ्या सांगता बऱ्यान जियोंक सादी आसा। देव बरें करूं। मोगाच्या बरें नारणो आनी सर कोंकणी मोगिनो हांवें सादर करची काणी जावन आसा वानरान खेळिल्लो नाटक। फाल्यां एका रानांत एक व्हडल्या रुखार एक होंगेल म्हणलें सुकणें जियेतालें। तें सुकणें दुसऱ्यांक केदाळे उपकार करतालें आनी ताच्या आंगार एक सकत आसली की विकाळ जिवी साबल्यार तांकां गूण करचें आसली आनी हे सुकणें सबार जिवीक आनी मनजातीक तें गूण करतालें आनी वांसयतालें। देखून सक्कड मनजातीक ताचे वयर विशेश अभिमान आसलो। ह्या सुकण्याक सक्कडी मोगान होंगेल राया म्हणटाली आनी हे सुकणें जिवच्या त्या रुखाच्या अनेका कुशीन एक व्हडल्या रुखार एक व्हडलो वांदर जियेतालो आनी तो वांदर ह्या कुशीतावन त्या कुशीक फांट्यातावन फांट्याक रुखातावन रुखार उडकान मारतालो, सर्कस करतालो आनी ताचे सरशी आयिल्ल्या सर्व जिवीक आनी मनजातीक तो बेश्टायतालो आनी चेष्टाय करतालो। त्या देखून खंयची मनजात ताचे सरशी येवंक आयकनातली। बदलाक ते होंगेल रायाच्या सुकण्या सरशी वचून हांसोन खेळोन बरें करून गजाली मागतालो आनी हें पळोवन त्या वांदराक इतलो मुसोर जालो की त्या सुकण्या बरी म्हाका कांय अदृश्ट ना मू, पूण कशेंपणी करन त्या सुकण्याक हांवें सलवय जाय म्हूण चिंतूंक पडलो।
त्या एक दीस त्या रुकार ते सुकणें बसले असले पळोवन हो वांदोर ह्या फांट्यांत धडल्ला करून सकयल पडलो. आनी ये सुकण्या म्हाका एक व्हडलो कोंब चड सोबला आनी ताचे वीक पुरो म्हज्या आंगार सरला. ये सुकण्या म्हाका वांसय म्हणून बोबाट मारी लागलो. हें आयकलें सुकणें एकच फावटी ताच्या सरशी आयलें. इश्टा तुका खंय कोंब चड लाभला साबला पळोवया म्हणून परिक्षा करूंक लागले. तवळो हो माकोडो हांगा थंय पांय दाखोवन पोट दाखोवन तेय साबला आंगा साबला पूण दाखोवंक लागलो. पूण हें परिक्षा करतना ताका सुयो तितलो एक गाय ताचे थंय दिसूना. आनी म्हणालें इश्टा तुज्या कुडीर एक गाय दिसना म्हूण सांगतना हो वांदर आळे हांवें तुका सलवयचें म्हूण हो नाटक केळलो गोत्तसे तुका म्हूण जोरान हांसूंक लागलो. हें आयकल्ल्या सुकण्याक इतले बेजार जाले आनी इतलो राग येयलो. तुवें म्हाका घात केलोय, तुवें म्हाका मोस केलोय आनी ह्या शिक्षेक तुका फावो ती शिक्षा मेळटली म्हूण सांगून तें सुकणें उबून गेलें. हो वांदर जिवच्या त्या रुकार एक व्हडलें माटें आसलें. त्या माट्या भितर एक व्हडली मोवाची पोती मोवान भरून उमटताली आनी एक सोरोप हे मोव साकोंक भितर गेलो आनी बरें मोव साकतलो आनी हाची शिमटी अर्दी भायर आसली. आनी वांदरान पळयलेंच हो एक त्या पाळ म्हूण चिंतून ताका धरून उमकळोंक लागलो. हो उरिल्ल्या रबासाक हो दोगी जाण धडल्ला करून धरणीक शेवटले. हो सोरोप रागान बुस बुस करून ताच्या रवडावंक लागलो आनी माकडान कितले प्रयत्न केले रे ताका भायर येवंक जावना. माकडाचे 12 ब्रेस्तार 13 सुक्रार जाले. तेदोळ ताका सुकण्याचो उडास जालो. ये सुकण्या म्हाका सोरोप जीवशी मारता, एक पुटी ये म्हाका वांसय, म्हजो जीव राख सुकण्या म्हणून बोबाटूंक लागलो. तवळ आयकलें सुकणें हो फडकिरो वांदोरू आनी आतां परत्यान म्हाका सलवंक चिंतला म्हूण थंड बसले. ह्या निमाणें ह्या वांदराक दम सोडूंक जावना तसो दम उणो जालो आनी सोरोप गेलो. आनी ह्या वांदरान केलेल्या शिक्षाक ताका फावो ती शिक्षा मेळ्ळी. आमी हेरांक मोस केल्यार आनी हेरांक घात करूंक प्रयत्न केल्यार आमीच संपडतो म्हणलें लिसांव आमी शिकयत. तर मोगाचें न्हू तुमकां तांकल्यार बरें करा नाजाल्यार थंड. सर्वांक देव बरो दीस मागता. हांवें सादर करची काणी जावन आसा 2 कोंकाऱ्यो आनी 1 चिरको भुरगो. एका गांवांत एक व्हडली माय आसली. ती सदांय पुरपुरताली. कित्याक गी म्हळ्यार तिचे पुरपुऱ्याक तिची नात्रां 1 किलोमिटर पयस धांवताली. केदाळा पळयल्यार तिणें पिरी 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 करचें. कित्याक ती म्हातारी पिरी पिरी करताली. तितले पारपोळ हे भुरगे आसले 6 जाण. तांतलो एकलो टिंकू म्हणलो चिरको आहलो. तो बारी पारपोळ. ह्या व्हडली मांयक सोसूंक तांकां नातलें देखून तिणें एक उपाय केलो. म्हज्या नातवाक एक हप्तो हांवें खंय म्हणी व्हरून सोडिजे. ते दळा ताची बूद इल्ली बुतलावण जाता म्हणून एक उपाय करता. एका हप्त्याक ताका राणां करून सोडिजे म्हणून उपाय करता. देखून एका हप्त्या जावचे तितले बाकऱ्यो बसता आनी इल्लें सुकें नुस्तें करून दवरून पोटली बांदता. पोती काण येता आनी नातवा संगी या पेंटेक म्हणटा. नातूक शेण येता पेंटेकेचें न्ही म्हणून. पूण काल जाता राणाची वाट धरतना नातू विचारता माय 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 म्हाका खंय आपोवन व्हरताय गी म्हणून. ते दळा व्हडली माय म्हणटा आळे तूं सोमानाय केदाळा पळयले पारपोळ बुद्धी करताय. तुवें बरी बूद शिकोवन येता देखून तुका राणां करून सोडता म्हूण मस्त रडता नातू. जाल्यार तो नातू इल्लो बुदवंत आसलो. मांयच्या पोटलेंतली बकरी काडटा आनी एक एक कुडके काडून वाटेर घालता. राणान सगळें खंयच्यान परत तिणें आपोवन येलें त्या वाटेर तें घालता. आनी माई तिका वाट गोत्ता आसली देखून माय पाटी येता. नातू माय गेल्लेंत मांयक इल्ली बूद शिकयजे म्हणून बकरेच्या कुडक्या वयल्यान येता. इल्ले मुखार येता ना बकरेचे कुडके येतनात. कित्याक म्हळ्यार मुयांनी सुकण्यांनी पुरा थंय खावन आसतात. बारीकन तीन तो चिरको एका ल्हानशा रुखा वयर बसता. बसतना एक गूड पळयता कोंकाऱ्याचे. कोंकारेचो गूड तो. त्या गुडांत तांतयां आसतात. एक सोरोप लो वयर सोडचे तो पळयता. पळयतना ताका बिरमोद दिसता. ताका कळटा की तो सोरोप त्या कोंकाराची तांतयां खावंक कुतू येता म्हूण. सट्ट
बसता वयर सट्टा आनी त्या तांतयां हातांत काण घेता सोरोप तिशें गेल्लेंत ती तांतयां त्या गुडान दवरून सकयल रावता. काळोख जालो, बारी बेजार जाता, चेरक्याच्या दोळ्यांतल्यान दुकां वळटात. तितलें जातना आवय कोंकारी आनी बापूय कोंकारी वयर तुदयेर बसून आसलीं उबोवन सकयल येतात. सकयल येवन इसारतात, कित्याक चेरक्या तूं रडताय, काल जालें तुका म्हणून सांगून. त्या दळा तो चेरको म्हणटा, म्हज्या आजयेन म्हाका हांगान व्हडली मायन हांगान सोडलां, हांव इल्लें पारपळ बुद्धी करता वय, सांगलें आयकना वय, पूण म्हाका आतां आजय कडच्यान वचचें, काळोख जालो, म्हाका आजय कडच्यान वचना जाल्यार म्हाका न्हीद पडना, काल करचें गी म्हणून रडतात. त्या दळा कोंकारी आवय कोंकारी म्हणटा, बेजार करनाका पुता, कित्याक म्हूण सांगल्यार तुवें म्हज्या भुरग्यांचो प्राण राखलाय. वयल्या रुकारासच्यो 2 वाली काणे आनी म्हज्या पाकोट्यांक बांद, आमच्या दोगांयच्या पाकोट्यांक बांद म्हूण सांगता. तो घट्ट दोगांयच्या पाकोट्यांक बांदता, तांच्या मद्दें बसता आनी कोंकाऱ्यो बन्नर ताच्या गांवा करून पायतात. ह्या काणयेचो सार जावन आसा, आमी कितेंय एका मनशाक या आमी कितेंय रितीन दुसऱ्यांक उपकार केल्यार आमकां अन्यका रितीन खंडीत जावन उपकार पाटी मेळटा म्हणलो ह्या काणयेचो सारांश जावन आसा. देव बरें करूं.